टीसीपीचे 39 कलम रद्द करचे म्हणून गोंयकारांचो टीसीपी कार्यालयाचेर मोर्चा. कलम रद्द करपाक 15 दिसांची मुजत ना जाल्यार फुडलें पावल. ताला वसूल करपाक नी लोकांक शिस्त लावपा खातीर लायल्यात AI कॅमेरे. इन्शुरन्स करपाक 1 म्हयन्याचो वेळ. सरकाराचे रजाव. सांताक्रूज मतदारसंघात अजय खोलकाराक तिकेट मेळ्ळ्या. ताचे खातीर वावुरपाक तयार. आरजीपीचो आमदार विरेश बोरकाराची प्रतिक्रिया. दिल्ल्या आश्वासनाप्रमाण कला अकादमीच्या ओपन एअर ऑडिटोरियमाचे काम सुरू जायना जाल्यार करतले आंदोलन. कला राखण मंडळाची शिटकावणी. साश्टीतल्या तळाले वाठारांत बेकायदेशीर दिरयोच्या निमतान जुगारूय कागाळ करूनय पुलीस आणि प्रशासन ओग्गी म्हूण बोवाळ. म्हयनोभर विसय घेतिल्ल्या पावसाचो परतून नेट. गोंयभर उटंगाराचो पाऊस. न्हंयांक हुंवार. उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान रस्ते पूल उदका पोंदा. गुजरात एटीएसान जैश-ए मोहम्मदाकडेन संबंद आशिल्ल्या 5 जाणांक धरले. बॉम्ब तयार करपाचे दिताले प्रशिक्षण. फाटल्या 14 दिसांत 8 जाण ताब्यांत. बिहारात 12 वर्साच्या भुरग्याक मानग्यान मारलो. हातपाय धुताना मगरीचो हल्लो. पायांक धरून भुरग्याक व्हेलो. देशातल्या 60% भागार परत ढगांची गर्दी. यूपी बिहारात 7 दीस घोग्यांनी पाऊस. हवामान खात्याचो अलर्ट. जेकेत 15 दिसांत 16 फावटी ढगफुटी. भारतातली पहिली हायड्रोजन ट्रेन जाली सुरू. हरियाणात जीत-ए सोनीपत 39 किलोमीटर मार्ग. प्रधानमंत्री मोदी म्हणटा ट्रेन जगात सगळ्यात लांब.